Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. सो दोन्ही असोसिएशन आणि नॅशनल फेडरेशनांनी वेगळ्यो वेगळ्यो लिस्ट धाडिल्ल्यो. सो वी वर सेईंग दॅट दे शुड नॉट बी इन्वॉल्वड एट ऑल बिकॉज देर इज अ बार बाय द पंजाब अँड हरियाणा हायकोर्ट अँड IOA शुड स्टेप इन अँड टेक द कॉल बिकॉज IOA इज द ऑल एनकम्पसिंग बॉडी फॉर ऑल ऑलिम्पिक स्पोर्ट्स अँड दे आर ऑर्गनायझिंग द नॅशनल डे. So on 23rd there was 25th, the last date of the petition, there was no response. IOA said in the court that they are in the process of organizing and necessary instruction will be issued. Thankfully IOA did take a decision which they took through the respondent number 1, which is GTCC, and they issued a letter dated 26th of October, which is Thursday, one day after the last date of hearing, and they have sent the invites or sent letters to all the state level Olympic association which have a representation in handball and beach handball, and they have said that it will take place. मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा सर्त जातलीच, खेळगड्यांचे लुकसाण जावपाक खंय संघटना जबाबदार. जे एसोसिएशन्स जे आसात किंवा फेडरेशन्स जे आसात ह्याच लोकांक लागून आज खेळ पाड पडिल्लो आहा. ह्या खेळान खेळणारे जे एथलीट्स जे आसात तेंचे आज फ्युचर जे आसात ते डार्कान आयिल्ले आसात. म्हणून हांवें निर्णय घेतिल्लो आसा. माय IOA अँड माय गव्हर्मेंट हॅज टेकन अ डिसिजन दॅट एनी वे वी आर गोईंग टू गो विथ द हँडबॉल. कारण कित्याक सांग तूं, व्हॉलीबॉलाचें सगळें कितें जालें तें तुमकां पळयलेलें आसात. हातूंत कोणाक नुकसाण जाता? हांगा नुकसाण जाता एथलीट्स घाम गळयतात. फेडरेशनां जे चलयतात पळय न्ही, जे एसोसिएशन चलयतात पळय न्ही, तेंच्यांनी कितले बॉल हातान घेतले, कितले बॅटां हातान घेतले, हेजो इतिहास तांणी नियाळ पयलो तेंच्यांनी दिवचो आनी मागीरूच ऑब्जेक्शन घालचें हें म्हजें तांकां आव्हान जावन आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी स्वप्नील तारी.